हांव शिक्षक कोविडाक लागून बेकार जालो पूण वगी बसलो ना. आंगणा मुखार जागो आसा. थंय भोव कश्टान भाजयेचो मळो फुलयलो. आयज हांव हक्काची भाजी खाता. कुडणेचो संतोष मळीक सांगता. हांव कंपनींत काम करतालों. आतां शेतांत देंवलां. ऑफिसांत पगार मेळटालो पूण हांगा खोशी मेळटा. कुडणेचोच एक ऑफिसर सुभाष मळीक सांगता. खणी बंद, कोविडाक लागून कामां बंद, आतां कशें जावपाचें अशें म्हणून निर्शेवन ते वगी बसले नात. तेंच्यांनी मातयेंत हात घातलो, शेतांत पांय रोवले आनी काडलें भांगराळें पीक. पळयात आमचो खास रिपोर्ट. सांखळी कुडणे वाठाराक खणींनी रेवडो घातला. जायते लोक खणींचेर निंबून आसले. आतां खणी जाल्यात बंद, देखून लोक पर्याय सोदतात. सांखळी कुडणेकारांक तो होलमला. पार्ट टायम शेतकार आतां फूल टायम शेतांनी पांय रोमतना दिसतात. खण वाठारांनी दोडगी, भेणे, हळद, चवळी, वाली, चिटकी, आळूचे मळे फुल्लेले पळोवपाक मेळटात. आनी हें कश्टाचें फळ. सोदल्यार पर्याय मेळटा हाची बेस बरी देख. पळयात गोवा 365 ची खाशेली स्टोरी. फाटल्या वर्सा आमी शेती जे आमी ऑर्गेनीक जे शेती आमी केल्ली, जे आमचो ग्रूप आसलो कुडण्याचो जो शिक्षीत एक जो ग्रूप आसलो, तेच्यान आमी ऑर्गेनीक पॅडी फार्म केल्लेले, पॅडी ग्रो म्हणजे भात पीक केली. आनी अशा तरेन सातत्यान म्हाका ह्या हितून आवड आसा. म्हाका आनंद ह्या हितून मेळटा. ह्या प्रोफेशनान म्हाका आनंद मेळटा. पयलीं हांव कंपनीन ऑफिसर म्हणून आसलेलो, तरी पूण म्हाका तो आनंद आनी हांगासर खुबसो ह्या फरक आसा. थंयसर म्हाका पयशे मेळटाले पूण हांगासर थोडे पयशे मेळटा आनी आनंद मेळटा. तरी जाल्यार आमकां भायल्या हितून डिपेंड रावपाची गरज ना. आतां बारीक पयलीं आमी कोविडच्या हेका आमी सगळे आमी बेळगांव, कोल्हापूर हेजेर आमी डिपेंड रावल्यो. एक 2-3 दीस जर भाजी येयना जाल्यार आमी हांगासर लोकांक भाजयेची कमतरता जावपा लागली. म्हणून हांवें सगळो विशय घेवन केले की आमच्या फॅमिली पुरते किंवा आनी हांव थोड्यांक विकूंक म्हाका मेळटली भाजी. ह्या हितून हांवें ही ऑर्गेनीक घेतली. आनी आतां बारीक पयशे जाल्यार जी भेंडीची किंमत आहा ते 40 रुपया आहा, पूण म्हाजी जी ऑर्गेनीक आहा ती हांव 60 रुपयान विकता. हितून फरक आसा. म्हणजे जरी एखादें प्रोडक्शन जरी कमी आसलें जाल्यार एका रेट बरो आसा. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा की आपलो टायम वाया घालच्या पेक्षा आपूण तुमी जमनीन हात घाला, जमनी कशी संपर्कान या, तुमकां ती जमीन कितकीशीच आनंद दितली आनी तुमकां म्हणजे एक तुमचें अन्न तुमकां दितली. मार्च म्हयन्याच्यान कोविडा खातीर लॉकडावन जालें आनी घरा कडेन बेकार बसचो पडलो. देखून विचार केलो की म्हज्या घरा आंगणा मुखार जी जागा आसा ती जागेन समज हांवें एक भाजयेचो मळो लायलो जाल्यार ताचो म्हाका खूब फायदो जातलो. आनी हरशीं म्हळ्यार आमी बाजारांतून भाजी विकत हाडटा ती बाशी आसता. आयज हांवें म्हज्या घरा फुडें भेंडे लायल्या, चवळी लायल्या, मागीर झाडकणगां लायल्या, वाली लायल्या, चिटकी लायल्या, मिरसांगो लायल्या, आळू आसा, अशी जायत्यो भाजयो लायल्या आनी ताजो म्हाका खूब फायदो जाता. खरें म्हळ्यार ही संकल्पना जी आसा ती आमी शेतां वचून केल्ली. आनी हे भाजये खातीर आयज हांव खंयचीच भाजी विकत हाडून खायना. म्हाका खरोखरच फायदो जालो. आनी येणाऱ्या चवथीक आमकां जी बेळगांवसून भाजी मेळटा ती म्हाका दिसता खंयच मेळची ना. आनी ती भाजी म्हज्या घरान आसल्या कारणान म्हाका तेजो खूब फायदो जाता. आनी म्हाका खरोखरच अभिमान, म्हाका समाधान जाता की म्हज्या कश्टाचें आयज खंय तरी म्हाका फळ मेळटा. गोवा 365 खातीर सांखळी कुडणेच्यान महेश गोवेकार.